नमस्कार भुरग्यानो, देव बरो दीस दिवं. कशी आसात? बरी आसात न्हय? भुरग्यानो, आमी आमच्या शाळेत वेगवेगळे दीस मनयतात, हय न्हय? ते खंयचे ते आमी आतां पळोवया. पयलो 5 जून. 5 जून हो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे म्हणल्यार पर्यावरण दिन म्हूण मनयतात. दुसरो 15 ऑगस्ट. 15 ऑगस्ट हो इंडिपेंडन्स डे म्हणल्यार स्वातंत्र्य दिन म्हूण मनयतात. तिसरो 5 सप्टेंबर. 5 सप्टेंबर हो टिचर्स डे म्हणल्यार शिक्षक दिन म्हूण मनयतात. चवथो 19 डिसेंबर. 19 डिसेंबर हो गोवा लिबरेशन डे म्हणल्यार गोंय मुक्ती दिन म्हूण मनयतात. पांचवो 26 जानेवारी. 26 जानेवारी हो रिपब्लीक डे म्हणल्यार प्रजासत्ताक दिन म्हूण मनयतात. तसोच आमी 14 नोव्हेंबर. 14 नोव्हेंबर हो चिल्ड्रन्स डे म्हळ्यार बालदिन म्हूण मनयतात. तर भुरग्यानो, हे वेगवेगळे दीस आमी खोशयेन आमच्या शाळेंत मनयतात. तर आयज आमी 14 नोव्हेंबर हो बालदिन म्हूण कित्याक मनयतात हें आमी एक नव्या पाठांतल्यान शिकुया. पाठ 17 बालदिन. 14 नोव्हेंबर म्हणल्यार बालदिन. सगळीं भुरगीं खोशयेत आशिल्लीं. चवथीच्या वर्गांत हो दीस मनोवपाचो अशें थारायतकच भुरग्यांनी कामाक सुरवात केली. मनोवप म्हणल्यार साजरो करप. मेजां, कदेलां पुसलीं, वर्ग निवळ केलो, रंगीत फोलींचीं बनेरां लायलीं. हीं सगळीं कामां भुरग्यांनीच केलीं. वर्गांत मेजार जवाहरलाल नेहरूचो फास्केत घालो फोटो दवरलो. फास्की म्हणल्यार चौकट. पेल्यांत रेंव घालून तातूंत उजवात्यो पेटोवन दवरल्यो आनी सगळीं भुरगीं सोयऱ्याची वाट पळयत भायर उबीं राविल्लीं. आयज शाळेंत जायत्यो सर्ती आशिल्ल्यो. सुंदर अक्षराची सर्त, काणयो सांगपाची सर्त, गितांची सर्त. खुबश्या भुरग्यांनी सर्तींत वांटो घेतिल्लो. बाईंनी आनी गुरुजींनी सर्तीचे परिक्षक म्हूण काम पळोवपाचें थारायलें. परिक्षक म्हणल्यार परिक्षा घेवपी. कार्यावळीची सुरवात कोणें करप, उपकार कोणें मानप हें सगळें भुरग्यांनीच थारायल्लें. हेडमास्टर, सोयरो आनी शिक्षक वर्गांत आयले. भुरग्यांनी तांकां ताळयो वाजोवन येवकार दिलो. सुदेशान भाशणाक सुरवात केली. भोवमाने सोयरे, मोगाळ गुरुजन आनी म्हज्या इश्टांनो, आयज बालदिन, पंडीत नेहरूजीचो जल्मदीस. भुरग्यां विशीं तांकां खूब मोग आशिल्लो. भुरग्यां कडेन उलोवंक तांकां भोवच मानवताले. हींच भुरगीं फाल्यां आमच्या देशाक व्हडविकाय हाडून दितलीं, देशाचें नांव वयर काडटलीं अशें ते म्हणटाले. नांव वयर काडप म्हणल्यार भोवमान मेळोवन दिवप. भुरग्यांक तांचे विशीं खूब मोग. हेच खातीर आमी तांचो जल्मदीस बालदिन म्हूण मनयतात. पयले यत्तेच्या प्रितीन दिठायेन मेजा कडेन वचून चाचा नेहरूच्या फोटोक हार घालो. सोयऱ्यांनी नेहरू विशीं भुरग्यांक खुबश्यो खबरी सांगल्यो. भुरग्यां विशीं नेहरूजींक कितलो मोग आशिल्लो हें सांगतना हेडमास्टरान आपल्या भाशणांत तांकां एक गजाल सांगली. एक फावट नेहरू जपानाक गेल्ले. सदांच्या भशेन आपलें काम सोंपना फुडें तें भुरग्यां मदीं मिसळ्ळें. तांचे वांगडा खेळटा खेळटा एका भुरग्यान तांकां म्हळें, नेहरू चाचा, हांगा हत्ती ना. आमी तांकां केन्नाच पळोवंक ना. भारतांतल्यान आमकां एक हत्ती धाडशात.
त्या भुरग्यान केल्ली मागणी आयकून थंय आशिल्ले हेर भुरगीं तशेच दुसरे लोक हांसूंक लागले. आपली कामां जायना फुडें नेहरू भारतांत परतले म्हळ्यार आयले. पूण त्या ल्हान भुरग्याली मागणी ते कशीच विसरले नात. भारतांत येना फुडें ताणें रोखड्या एक हत्तीचें पील जपानाक धाडपाची वेवस्था केली. भुरग्याली केदी व्हड मागणी आसूं ती पुरोवपाक तांकां खोस भोगताली. भुरग्यां विशीं तांकां कितलो मोग आशिल्लो तो हाचे वरसूनच दिसून येता. भुरग्यांकय तांचो खूब मोग आशिल्लो. ल्हान आसतना ते खूब बिजूड आनी लजेस्त आसले. भुरग्यां मदीं खेळपाक तांकां खूब मानवताले. जायत्या खेळांनी ते वांटो घेताले. तांचें पुराय शिक्षण भायल्या देशांत म्हणल्यार इंग्लंडाक जाल्लें. 1912 वर्सा जवाहरलालजी बॅरिस्टर जाले. बॅरिस्टर म्हणल्यार एक कायद्याची पदवी. आनी उपरांत ते भारतांत आयले. इंग्रजांच्या जुल्मांतल्यान भारताक सोडोवपाचे खातीर तांणी खूब कश्ट भोगले. ते खातीर जायत्या फावटी तांकां बंदखणींत लेगीत वचचें पडलें. अखेरेक भारत स्वतंत्र जालो आनी भारताचे पयले पंतप्रधान जावपाचो भोवमान तांकां मेळ्ळो. इतलें सांगून हेडमास्टरान आपलें उलोवप सोंपयलें. इतलें म्हणसर त्या दिसाच्या निमतान घेतिल्ल्या सर्तींनी जैतवंत जाल्ल्या भुरग्यांचीं नांवां जाहीर जालीं. जैत मेळिल्ल्या भुरग्यांक इनामां दितकच सगळ्यांक खावपाक वांटलें. भुरग्यांनी जमिल्ल्या सगळ्या सोयऱ्याचे उपकार आठयले आनी निमाणें राष्ट्रगीत जातकच सगळीं जाणां आपल्या घरा गेलीं. उतरावळ मनोवप, साजरो करप, फासकी, चौकट, परिक्षक, परिक्षा घेवपी, भान उरवप ना, गुल्ल जावप, जतनाय, राखण, तिगोवन दवरप, राखून दवरप, नांव वयर काडप, भोवमान मेळोवन दिवप, बॅरिस्टर, एक कायद्याची पदवी, जैतवंत जावप, जैत मेळोवप. देव बरें करूं भुरग्यांनो.